Thank you, Lord. So काल जे आमी शिकताली न्हू डिवायन एक्सचेंजी वयर आयज न्हू आमी सेम शिकोवन पोतून घेया कित्याक थँक्यू लॉर्ड जिजस आमी इस्कॉलान आसतना टिचर कितें कोत्ताली सेम टिचींग पोतून घेताली रायट सेम लेसन पोतून घेताली रायट रिविजन येस रिविजन बट सेम थिंग जायते फावटीन एकू पाटीन सगल्याक अंडरस्टँडींग मेळना रायट पूण जेन्ना आमी सेम टिचींग वो सेम लेसन पोतून रिपीट कोत्ताय आमकां आनिकूय अंडरस्टँडींग मेवता रायट आनी आमी म्हणटा अरे काल म्हाका हें कितकून मिस जालें पूण आयज जेन्ना पोतून आयकोताय तेन्ना आनी मच डिपर अंडरस्टँडींग मेवता रायट थँक्यू जिजस एक टायम न्हू थँक्यू लॉर्ड जिजस पवित्र आत्मा आमकां आनिकूय खोलाय दिता थँक्यू लॉर्ड जिजस सो हांव तुमकां सगळ्याक एनकरेज कोत्ता डोंट थिंक लायक काल आयकलोलें आयजूय सेम आयकोता बट पवित्र आत्मा आमकां डिपर अंडरस्टँडींग दिता डिपर रेवलेशन दिता जायते फावटी आमी काल आयकलोलें टिचींग बट आयज इन डिफरंट वे आमकां तो शिकयता रायट सेम स्क्रिप्चर देखून आमी घेयत जाल्यार एवरी टायम आमी वाचता एवरी टायम आमकां डिफरंट रेवलेशन डिफरंट अंडरस्टँडींग मेवता रायट येस सिस्टर आनी आमकां रोमन्स 10:17 सांगता भावार्थ आमकां कसो येता फेथ आमकां कसो येता देवाचें उतर द प्रीच्ड वर्ड ऑफ क्रायस्ट आयकोन एकू पाटीन आयकोन ना आयकोन जितले पावटी मोर आयकोता तितले पावटी अंडरस्टँडींग मेळता थँक्यू लॉर्ड फेथ येता सो काल आमी डिवायन एक्सचेंजी वयर शिकताली बट डिवायन एक्सचेंजी वयर वयश न्हू पयलें यू नो आमी सुरवातेक जावन स्टार्ट केल्ले रायट फ्रॉम द ओल्ड टेस्टमेंट कित्याक ओल्ड टेस्टमेंटान आमकां प्रॉमिसीस दिल्ले रायट प्रॉफिसीस दिल्ले प्रॉमिसीस दिल्ले आनी थँक्यू लॉर्ड जिजस तितून सगळो आख्खो शेडो तो रायट पूण जेन्ना जेजू येयलो तेणें जेजून ते सगळे फुलफिलमेंट केले रायट एकान एक प्रॉमिसीस फुलफील केले एकान एक प्रॉफिसी फुलफील केली थँक्यू लॉर्ड जिजस सो देवान न्हू इस्रायल पोरचेक एक कायदो दिल्लो आनी ते कायद्याचें नांव आहलें गोयल ओ किन्समॅन रिडीमर म्हणजे जेन्ना यू नो एक इस्रायली थँक्यू लॉर्ड जिजस एक गोरचीन आसता तेजी जावं ती एक जमीन कोणें कॅप्चर केल्ली आसता आनी ताका ती जमीन सोडोवपाक जाय पूण तेजेशी घडोना सो कोण एकलो तेजे रिलेटिवूच आसूंक जाय अकॉर्डिंग टू द लॉ वीच जो देवान दिलोलो हें आमकां दिसून येता लेविटिकस 25 वर्स 23 ऑनवर्ड्स सो एक कायदो दिलोलो फर्स्ट थिंग तो न्हू तेजो रिलेटीव आसपाक जाय आहलो सेकेंडली जो कोण त्या मनशाक हेल्प करपाक सोदता तेणें आप खुशेन दुसऱ्यान ताका फोर्स केल्लो न्हू पूण आप खुशेन आनी थर्ड तेजेशी घडोवंक जाय की त्या मनशाक बी मनशाक हेल्प करपाक न्हू म्हणून दुसऱ्या कडेन उदार घेवन न्हू दुसऱ्या कडेन हेल्प मागोन न्हू बट ही शूड अफोर्ड रायट तेजेशी रिसोर्सीस आसूंक जाय वेल्थ आसूंक जाय सो सेम थिंग न्हू आमकां बायबलार दिसून येता काल आमी एग्जाम्पल घेतलेलो रूथ एंड बोआज थँक्यू जिजस बूक ऑफ रूथ सो बूक ऑफ रुथान कितें जाता रूथ आमी जाणाय शी वॉज अ यंग विडोई रायट आनी शी वॉज सच अ हंबल ते न्हू आपल्याचे सासूमायक ते सोडिना पूण शी रिमेन्स फेथफूल टू हर तेज्यान जाता एंड शी वॉज नॉट अ ज्यू ते दुसरे कास्टांतले आहले रायट डिफरंट ट्रायबांतले आहले थँक्यू लॉर्ड जिजस सो ते न्हू नियोमी बारबो बेतलेहॅम येता आनी जेन्ना ते बेतलेहॅम येता तेंचेशी कांयच ना आतां रायट तेंचेशी अफोर्ड जायना सो रूथ कितें कोत्ता हिंगा आमकां रूथ चॅप्टर 2 वर्स 2 दिसून येता रूथ आपल्याचे सासूमायक म्हणटा आप म्हणटा कामाक वयता आनी जोय म्हाका कितें भात मेवता वो लेफ्ट ओवर ग्रेन मेवता हुंचे शेतान कामाक वयता आनी जिंगा म्हाका कोणाचो फेवर मेवता हांव कामाक लागता आनी जेन्ना रूथ शेतांनी कामाक लागता ते कोणाच्या शेतान लागता बोआजाचे रायट आनी बोआज कोण आसता नियोमीचो रिलेटीव आसता हें आमकां रूथ चॅप्टर 2 वर्स 1 नाव नियोमी हॅड अ रिलेटीव ऑन हर हजबंड सायड सो नियोमीचो बोआज रिलेटीव आसता घोवाच्या ओदान रायट
थँक्यू लॉर्ड जीसस. सो जेन्ना रूथ बोआजाचे कामाक तेजे शेतांनी कामाक वयता, बोआज तेका पळयता रायट, आनी तो तेजी स्टोरी आयकता कशें ते आपल्याचे सासूमायक फेथफूल रावले. इवन ते इतले यंग आसोन शी डीड नॉट वेंट फॉर अनदर मॅन रायट. तेजे सासूबाईन तेका सांगलेले वॉस म्हणून. सो बोआज तेका विलिंगली हेल्प करता रायट. थँक्यू लॉर्ड जीसस. तो सांगता, तो तेका प्रोटेक्शन दिता. तो आपल्याच्या कामदाराक सांगता हेजेर म्हणटा तुमी दोळो दोन नाकाय, कोणूय तुका कांय म्हणचें ना. थँक्यू लॉर्ड जीसस. सो एक वदान तो तेका प्रोटेक्ट करता रायट. आनी तेका सांगता जे कितें हिंगा फिल्डान जे कितें आहा तूं तें व्हर म्हणटा रायट. सो तो कन्सर्न दाखयता रायट. आनी बोआजाक कोणू फोर्स करता ना, आप खुशेन करता. थँक्यू लॉर्ड जीसस. इवन तो आपल्याच्या कामदाराक सांगता तेका स्वताय काय म्हणटा जे कितें ग्रेन्स आहाय ते तेका व्हरोन ही डोंट रिब्यूक हा म्हणटा. आनी आमकां रूथ चॅप्टर 2 वर्स 15 to 16 आमकां हें दिसून येता. सो बोआजाक न्हू कोण फोर्स करिना. बोआज आप खुशेन फर्स्ट 3 कंडिशन आहले देवाचे रायट. फर्स्ट थिंग तूं रिलेटीव आसपाक जायो. सेकंडली तूं विलिंग आसपाक जायो. थर्ड तुजेशी घोडोक जाय. सो फर्स्ट थँक्यू लॉर्ड जीसस कंडिशन वॉज मेट रायट. बोआज वॉज अ रिलेटीव ऑफ नियोमी. सेकंड तो थँक्यू लॉर्ड जीसस आप कुशीन तेका हेल्प करता. बोआजाक कोण फोर्स करना. आतां थर्ड, आतां बोआज आमकां थँक्यू लॉर्ड जीसस रूथ चॅप्टर 2 वर्स 1 सांगता ही वॉज अ ग्रेट मॅन ऑफ वेल्थ. सो तेजेशी वेल्थ आहले रायट. थँक्यू जीसस. सो आतां बोआज न्हू आप कुशीन तेका रिडीम करता रायट. नॉट की तेका सॉरी फील जाता ओ नो, बट विथ कंपॅशनेट हार्ट तो तेजेशी काजा जाता आनी तिका रिडीम करता रायट. जे कितें आपल्याचे रिसोर्सीस हाय ते उद्देशी तो तेका रिडीम करता रायट. आनी सेम पिक्चर न्हू आमकां डिवायन एक्सचेंज अगेन एंड अगेन इन द ओल्ड टेस्टमेंट आमकां दिसून येता. जावं ते बूक ऑफ रुथान एज अ किन्समॅन रिडीमर, एक्झॉडसान एज अ लॅम्प, अ ब्लॅमिश लॅम्प. तो लॅम्प कोण आहलो? जेजू रायट. एब्राहमाच्या सॅक्रिफायसान तो लॅम्प जो झिरकुट्यांनी आहलेलो तो लॅम्प कोण आहलो? जेजू रायट. थँक्यू लॉर्ड जीसस. लेविटिकस आमी मारशीत जाल्यार थिंगा पातोक काडला. सो ते पातोक कोण काडलो? कोणाची मेसियानीक प्रॉफेसीस जाताली? जेजूची. नंबर्सान जेन्ना सोरोप इज्रायल पोरचेक चाबले, पितळेचो सोरोप वयर उकलिल्लो तो ते कोणाक रिप्रेझेंट करताले? जेजूक रायट. एक दीस जेजू त्या कुर्सार आहलोलो रायट. फोर शेडो. जोझफाक जेन्ना रिचॅक केलो कोणाचो शेडो दाखयतालो? जेजूचो, कितें तेकाय रिचॅक केलो. सो टायम अगेन एंड अगेन आमकां ओल्ड टेस्टमेंटान सगळे चॅप्टरान आमी वाचीत जाल्यार विथ द हेल्प ऑफ द होली स्पिरीट आमकां जेजू दिसता. आमकां डिवायन एक्सचेंज दिसता. थँक्यू जीसस. तेकाच लागून आमकां कलोशियन चॅप्टर 2 वर्स 16-17 सांगता ओल्ड टेस्टमेंट इज अ शेडो and reality is Christ. तुम्ही वाचाय कलोशियन चॅप्टर 2 वर्स 16 to 17. ओल्ड टेस्टमेंट म्हणटा शेडो, बट रियलिटी इज क्रायस्ट. फुलफिलमेंट ही जालें आतां पवित्र पुस्तकार रायट इन द न्यू टेस्टमेंट. सो आतां कमिंग टू जीसस. थँक्यू लॉर्ड जीसस. थँक्यू होली स्पिरीट. आतां फर्स्ट थिंग 3 आमकां देवान हें दिल्लें. फर्स्ट थिंग तो तुजो रिलेटीव आसपाक जाय. आतां जेन्ना देवान पळयलें आपल्याची पर्स इतले पातकान आसा, तेणें प्रॉफिट्सांक धाडले रायट. आदींसान सगळे प्रॉफिट्सांक धाडले. पूण जेन्ना प्रॉफिट्स येताले आनी प्रॉफिट्स लोकांक शिटकावणी दिताले, वॉर्न करताले, लोक प्रॉफिट्सांक कितें करताले? फातरायताले रायट. तेंची फकाणां करताले रायट. इन्क्लुडींग नोहास टायम. आठूच जाण सेव रायट. सो आतां देव कितें करता? आपल्याच्या एकल्याच पुताक धाडटा. आनी आतां बाप पूत पवित्र आत्मा इज अ स्पिरीट रायट. पूण ह्या संवसारान आमचो रिलेटीव जावन येवपाक ही हॅज टू बिकम फ्लॅश अँड ब्लड रायट. थँक्यू लॉर्ड जीसस. आनी आमकां गॉस्पल ऑफ जॉन चॅप्टर 1 वर्स 14 गॉस्पल ऑफ जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1
आनी 14 सेम चॅप्टरांतले हिंगा बरयला इन द बिगिनींग वॉज द वर्ड. सुरवातेक कितें आहलें? उतर, वर्ड. अँड द वर्ड वॉज गॉड. उतर कोण आहलो? देव. अँड द वर्ड वॉज गॉड. The word became flesh. Now verse 14. The word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. So सुरवातेक उतर आहले, उतर देवाशी आहले आनी उतरूच देव आहले. सो उतर म्हणटा ते कोण? जेजू, रायट? वर्स 14 आमकां सांगता उतर म्हणटा फ्लॅश जालें म्हणजे मांस आनी रगत, रायट? आमचे भाशेन आतां जेजूक आमकां सोडवून दिवपाक, आमकां रिडीम करपाक आमचे भाशेन जावन येवपाक पडलो, रायट? थँक्यू लॉर्ड जीजस. माय बॅकअप स्क्रिप्चर घेतल्या हिब्रूज चॅप्टर 2 वर्स 14 आनी 17. सॉरी, वर्स 14 to 18 वाचाय. थिंगा बरयला सिन्स द चिल्ड्रन हॅव फ्लॅश अँड ब्लड. आमकां देव कितें म्हणटा? भुरगीं. कित्याक आपल्याच्या भुरग्यांक कितें म्हणटा तो? मांस आनी रगत आहा. ही टू शेड इन दियर ह्युमॅनिटी. कोण आतां ही? इमॅन्युअल, गॉड विथ अस. द वर्ड बिकेम फ्लॅश. जेजू आतां कितें जाता? मांस आनी रोगतान तो हे संवसारान जल्मता, रायट? Sister, Hebrews, this scripture was what? Hebrews chapter 2 verse 14 to 18. Yeah, praise God. Thank you, Lord Jesus. मागीर फुडें आमकां सांगता फॉर शुअरली इट इज नॉट एंजल्स ही हेल्प. आतां जेजू ह्या संवसारान एंजल्सांक हेल्प करपा आयिल्लो? Thank you, Lord Jesus. हिंगा बरयला फॉर शुअरली इट इज नॉट एंजल्स ही हेल्प बट एब्राहम डिसेंडंट. तो कोणाक हिंगा रिडीम करपाक येयल्लो? आंच बोडव्यांक, एंजल्सांक, फॉलन एंजल्सांक? ना, पूण अब्राहमाच्या डिसेंडंट्सांक. आनी आमी केन्ना अब्राहमाची डिसेंडंट जातलीं? जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानताय तेन्ना, रायट? फॉर दीस रिजन ही हॅड to be made like fully human in every way. जायते पावटी आमकां दिसता तो जेजू, तो देव, तेज्यान 40 days फास्टींग करूंक जाता, तेज्यान मिरिकल्स करूंक जाता. पूण आमकां देवाचें उतर, तेंच उतर आमकां सांगता ही वॉज फुल्ली ह्युमन इन एवरी वे. सो तेकाय तानभूक लागताली, तेकाय विकनसीस येताली, वयो ना, तेकाय टेम्पटेशन येतालें. आनी हिंगा आमकां स्क्रिप्चर सांगता इन ऑर्डर दॅट ही मायट बिकम अ मर्सीफूल अँड फेथफूल हाय प्रिस्ट इन द सर्वीस ऑफ गॉड अँड दॅट ही मायट मेक अटोनमेंट फॉर द सिन्स ऑफ द पीपल बिकॉज ही हिमसेल्फ सफर्ड वेन ही वॉज टेम्प्टेड. सो तेका टेम्पटेशन येयली. जेन्ना आमकां जोर दिसा सोयतान चिंतनांतल्यान टेम्पटेशन दिता, जेजूकूय टेम्पटेशन येयली. तेकाय ताळण्यान घालतालो सोयतान. ही इज एबल टू हेल्प दोज हू आर बींग टेम्प्टेड. सो तो समजता, रायट? थँक्यू लॉर्ड जीजस. तो अंडरस्टँड जाता. तेका हें कांय एलियन न्हू, कित्याक तो आमचे भाशेन ह्या संवसारान येवन मनीस जालो, रोगता मासाचो मनीस जालो. सो फर्स्ट थिंग जेजून फुलफील केलें जो देवान कायदो दिल्लो एज अ किन्समॅन रिडीमर. हिब्रू भाशेन गोयल जे आमी म्हणटाय, फर्स्ट फुलफील केलें. जेजू कोण जावन येयलो ह्या संवसारान आमकां सोडोवपाक? 100% मनीस जालो, रायट? फुल्ली तेकाय टेम्पटेशन येतालें, तेकाय विकनसीस आहले. थँक्यू जीजस. सेकंड, ही हॅड टू बी विलिंग टू रिडीम. नो वन कूड फोर्स हिम. आतां जेजून न्हू आप खुशेन आमकां सोडोवपाचो डिसिजन घेतलो, ओ तेका एंजल्सांनी फोर्स केलो, देवान फोर्स केलो? थँक्यू जीजस. जितले फावटी आमी आप खुशेन म्हणटा न्हू, म्हाका ती स्क्रिप्चर उडगास येता जे आमी म्हणटाय जेजू म्हणटा, रायट? इन गार्डन ऑफ गेथसेमनी, देवाक तुजी खुशी जाल्यार म्हजे वयले पात्र पयस काड. ते स्क्रिप्चराक आमी मिसकोट करता. आमी म्हणटाय जेजून देखून मागलें खुर्साचें मरण आपल्या वयले पयस काड म्हणून, बट काल आमी शिकले आनी आयज पोतून तेजे वयर देप शिकतली. हें होरेंच? जेजून म्हणलें खुर्साचें मरण काड? ना, रायट? थँक्यू लॉर्ड जीसस.
सो हिंगा आमकां देवाचेच उतर सांगता सेकेंडूय तेणें फुलफील केलें तो विलींग आहलो आमकां सुटका दिवपाक आमकां सोडवून दिवपाक आनी हें आमकां दिसून येता गॉस्पल ऑफ जॉन चॅप्टर 10 वर्स 17 to 18 हिंगा बरयलां द फादर लव्स मी बिकॉज आय एम विलींग टू गिव अप माय लायफ in order that I may receive it back again. No one takes my life away from me. I give it up for my own free will. I have the right to give it up, and I have a right to take it back. This is what my Father has commanded me to do. इवन आमकां आनीकूय रॉंग थिंकींग हा की खुर्साचे मोरनाक लागून जेजू मेलो पूण जेजू हिंगा सारकें क्लीन उतरांनी आमकां सांगता कोणाच्यान म्हजो जीव घेवंक जायना आय गिव इट अप ऑन माय ओन फ्री वील रायट सो जेन्ना जेजून सगळें कार्य केलें जेन्ना तो टेटल आसता इट इज फिनीश म्हणटा आख्खे मनशा कुळाची पातकां लॉज गिल्ट सगळें रिजेक्शन सगळें तेणें आपल्याचे कुडीन अब्जॉर्व केलें आमचें पास्ट प्रेझंट फ्युचर तेणें अब्जॉर्व केलें आनी तेन्ना आपल्याचो वतमो तेणें बापाक दिलो रायट आपल्याचो स्पिरीट थँक्यू लॉर्ड जीजस सो हिंगा आमकां देवाचें उतर सांगता आप कुशीन तेणें दिलें कोणें ताका फोर्स केलो ओ देवान आमकां सांगलें आपल्याच्या चेड्याक आपण 2 ना सबस्टिट्यूट तुमी जाय देवान आपल्याच्याच पुताक धाडलो रायट थँक्यू जीजस आनीकूय स्क्रिप्चर आमकां सांगता रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 7 to 8 नो वन इज रियली विलींग टू डाय फॉर अ हॉनेस्ट पर्सन आमी ल्हानपणीनसून टीव्हीर पळयलां कोणूय बऱ्या मनशा पासत मरता सारकें पूण जेजू कोणा पासत मेलो बऱ्या पासत ओ पातक्या पासत आमी मुवी पळयताय लायक केन्ना एक हिरो विलनाक लागून मरता विलनाच्या मोहकाक लागून मरता ओयला तो विलनाक मारून उडयता रे थँक्यू जीजस पूण हिंगा संवसार थँक्यू लॉर्ड जीजस बायबल आमकां सांगता नो वन इज रियली विलींग टू डाय फॉर एन ऑनेस्ट पर्सन दो सम वन मायट बी विलींग टू डाय फॉर अ ट्रूली गुड पर्सन But God showed how much He loved us by having Christ died for us. While we were still sinners, Christ died for us. So जेजू केन्ना मेलो जेन्ना तो रावलो एक दीस आमी आमची मायंड रिन्यू जातली एक दीस आमी ताका आमचो सोमी आनी सोडवणदार मानून घेतली तेन्ना आपूण मरतलो म्हणलें तेणें जेन्ना आमी पातकी आहली तेन्नाच मेलो रायट थँक्यू लॉर्ड जीजस सो सेकेंड कंडिशनूय फुलफील जालें आनी हितून न्हू जायत्यो स्क्रिप्चर्स हाय पूण हांवें दोन स्क्रिप्चर्स सिलेक्ट केले आख्खो बायबल आमकां देवाचो मोग सांगता रायट फ्रॉम द जेनेसीस टू रेवलेशन थँक्यू लॉर्ड जीजस सो सेकेंड कंडिशनूय मेट केलें जेजून फर्स्ट तो आमचो रिलेटिव्ह जावन येयलो फ्लॅश एंड ब्लड जावन येयलो नाजाल्यार आमीच म्हणटा आसलीं तो देव ताका ते हिडे लागोंक नाय ताका ते कांटे तोपोंक नाय तोपल्याक देखून दुखचें नाय पूण आमकां देवाचें उतर सांगता इन ऑल वेज रायट सगळे वाट्यांनी तो 100% मनीस आहलोलो मांसा आनी रोगताचो थँक्यू लॉर्ड जीजस सो सेकेंडूय कंडिशन आमकां दिसून येता की जेजू आप कुशीन इवन आमकां हिब्रूज चॅप्टर 12 वर्स 2 आमी जोरी तर घेयत जाल्यार जशें हांवें सांगलां जायत्यो स्क्रिप्चर्स आहाय हिब्रूज चॅप्टर 12 वर्स 2 थिंगा आमकां दिसून येता की ताका इतलो संतोश आहलो इतलो जॉय आहलो खुर्साचें मरण पळोवन तो जाण आहलो न्हू जॉय म्हणजे कितें नोईंग द एंड रिजल्ट रायट तुका पयलेच खबर आहा एंड रिजल्ट कितें तें एग्जाम्पल प्रेग्नन्सी जेन्ना प्रेग्नन्सी येता आमकां फर्स्ट 3 months जायना रायट नॉजिया वॉमिटींग बॅक पेन क्रॅम्स नो एपिटायट मागीर जशें जशें बेबी ग्रो जाता चलपाक जायना एक पोजिशनाक न्हिदोंक जायना पूण आमी गिव अप कोत्ताय आमी अबॉर्ट कोत्ताय आमी म्हणटाय नाका बेबी इवन आमकां खबर आहा लेबर पेन कितली पेनफूल ती एक आर्ट जे आउट ऑफ जॉयंट जाल्ल्या भशेन पेन जाता वेन यू गो फॉर लेबर पेन बट आमी एंड नोईंग द एंड रिजल्ट जॉयफूल म्हणजे कितें आमकां खबर आहा की सून आय वील गिव अ बर्थ टू अ लायफ रायट
एक जीव ह्या Yes. संवसारान येतलो. आय वॉन्ट टू सी माय बेबी. तेजे फेस पळोवन आमकां जॉय दिसता. सो सेम जॉय दो जेजू थिंगा खुर्सार फ्रॉम 9 to 3 6 hours तो नेकड आहलोलो द क्रिएटर. पूण तेका न्हू जॉय आहलोलो की वन डे इन्क्लुडींग यू एंड मी आमी सगलीं जी हिंगा आहाय आर सेव्ड रायट. सोयतान तेंचे वयर राज चलोवचो ना पूण ती सोयतानाक भाया पोंदा घालतली रायट थ्रू क्रायस्ट. Yes. सो वॉच संतोष जेजूक आहलो. Thank you, Jesus. So he was willing. At the third, thank you, Lord Jesus. Third condition, he had a ability to redeem. तेका ती पदवी आहली जशी बोआजाक पदवी आहली. बोआजाक कोडे कसली पदवी आहली? वेल्थ, रायट? तो Yes. ग्रेस आहलेलो, मटेरियल वेल्थ आहलेले. पूण जेजू हे जेन्ना संवसारान येयलो तो वेल्थ घेवन येयलो. दो ही इज द क्रिएटर. तो गोरवाच्या गोट्यान जल्मलो रायट. तेजेशी रूफ पासून आसोक ना रायट. इवन फॉर लास्ट सपर आनी कोणाचें घर बोरो करून लास्ट सपर केला रायट. फॉर एवरीथींग. कित्याक 2 Corinthians chapter 8 verse 9 जर तर आमी वाचीत जाल्यार थिंगा बरयला जेजू ह्या संवसारान गरीब जालो ताकी आमकां ग्रेस करपाक रायट इन स्पिरिच्युअल फिजिकल इन ईच एंड एवरी एरिया. पूण जेजू इन रियलिटी कोण? Who is he? The rich king. He is the kings of king, creator, right? Yes. Thank you, Lord Jesus. दाविदाचे सिंहासनार तो राजवट चलयतलो सासनाच्या सासनाक, रायट? Yeah. आख्खी रोचना जे कितें वारें उदो हे जे क्रिएट करूंक जायना ते आमचे कोणे रचलेले? क्रिएटर, रायट? आमी Yes. सगळी तेजी क्रिएशन. सो क्रिएशनूच. थँक्यू लॉर्ड जीजस. यू नो ब्युटिफूल एक्झाम्पल पळयत आत्मा उडकास करता. थँक्यू लॉर्ड जीजस. सपोज सिस्टर माग्रेट तुजेशी प्रेस्टिजाचो मिक्सर आहा Yeah. आनी तो चलोना. तूं तो Yeah. प्रेस्टिजाचो मिक्सर व्हरोन सॅमसंगाक दितली रिपेर करपाक? कितें No. करतली? Prestige only. Prestige only. The Kidak- same company. कित्याक सेम कंपनी? वाय नॉट सॅमसंग? तेंचे parts बस सगळे they have made it, no? थँक्यू लॉर्ड Yeah, जीजस. सो production. तुका खबर आहा की प्रेस्टिजाचे पार्ट्स वील बी ओनली अवेलेबल इन प्रेस्टीज, रायट? नॉट इन Yes. सॅमसंग. सो No. तेच भाशेन आमचे क्रिएशन केलां आमच्या रोचणारान, रायट? उतरा उदेशी आमकां Yes. रोचलें. सो ते उतरूच तो क्रिएटरूच येयलो क्रिएशनाक फिक्स करपाक, रायट? Yes. Thank you, Lord Jesus. See, I told you, na, yesterday it will give us more depth. Thank you, Lord Jesus. Yeah. So, Jesus, Amen. Amen. Thank you, Lord Jesus. So, Jesus जावन आहा Kings of Kings, the Alpha, the Omega. Revelation आमकां सांगता हांव तो Alpha, the Omega, the beginning and the end. तेच्या उदेशी आख्खो संवसार रचला आनी आमी वाचता हें Colossians chapter 1 verse 16 to 17. For through him God created everything in heaven and on earth, the seen and unseen things, including spiritual powers, lords, rulers, and authorities. God created the whole universe through him and for him. सो हिंगा आमकां सांगता जेजूंतल्यानूच म्हणटा आख्खो संवसार आख्खो स्वर्ग आनी संवसार रचला. ज्यो वस्तू आमकां दिश्टी पडटा आनी ज्यो वस्तू आमकां दिश्टी पडना, इन्क्लुडींग स्पिरिच्युअल पावर्स, लॉर्ड्स, रुलर्स एंड ऑथॉरिटीज. एक कोणा उदेशी रचलें? जेजू उदेशी. कित्याक देव उतर उलयलो, रायट? वर्ड. Yeah. जेनेसीस आमी वाचीत जाल्यार देवान उतरा उदेशी संवसार रचलो आनी आमकां गॉस्पेल ऑफ जॉन आमकां कितें सांगता? उतर म्हणटा जेजू जे फ्लॅश जालें. जॉन गॉस्पेल ऑफ जॉन चॅप्टर 1 verse 14. सो हे उतरा उदेशी आख्खो संवसार रचलो. सो इज जीसस वेल्थी? Yes. Thank you, Jesus. Repeat the scripture. It is Colossians chapter 1 verse 16 to 17. Colossians chapter 1 16 to 17. Thank you, Jesus. So thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. So जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो, he was creator, right? आपल्याचीच क्रिएशन फिक्स करूंक तो येयलो आनी आमकां फुडें सांगता क्रायस्ट एक्झिस्टेड बिफोर ऑल थिंग्स, बिफोर एब्राहम, बिफोर एडम एंड ईव, बिफोर एवरीथींग.
and in union with him all things have their proper place. काल आमी शिकलाय सायंटिस्ट आतां फायंड आउट कोत्ताय की एक सर्टन वायब्रेशन, वन साउंड, वन वायब्रेशन इज होल्डिंग द सन, मून, गैलेक्सी, स्टार्स, मिल्की वे and all the orbits. पण तो साऊंड कोणाचो, ते वायब्रेशन कोणाचे? बापाचे. जेजूचे उतर, रायट? बापाचे उतर जेजू. सो जेजू हे आजुनूय होल्ड कोत्ता, करेक्ट? वन वर्ड हिंगा बरयला, सायंटिस्ट आतां डिस्कवर कोत्ताय, बट दिस इज अ रिटन वर्ड. क्रायस्ट एक्झिस्टेड बिफोर ऑल थिंग्स अँड युनियन ताच्या एकवटान ऑल थिंग्स हॅव देअर प्रॉपर प्लेस. सूर्य थिंगाच आहा, चंद्रिमूय थिंगाच आहा, नोकेत्राय थिंगाच आहाय, रायट? Yes. सो एवरीथींग कोण होल्ड कोत्ता? हे अर्थाची ग्रॅविटी कोण होल्ड कोत्ता? आमी भायर सरल्या उबताय वयर ना. सो ही ग्रॅविटी कोण होल्ड कोत्ता? क्रिएटर, रायट? बाप थ्रू वर्ड आनी उतर जेजू. थँक्यू लॉर्ड जीजस. आनी जेजून आतां बोआजान रुताक काजा जावन रिडीम केलें. सो जेजू कोणाशी काजा जालो? आमचेशी, रायट? ही मॅरीड टू हीज चर्च. आमी ब्रायड, रायट? वी आर हीज चर्च आनी आमी तेची ब्रायड, रायट? वी आर ऑल हीज ब्रायड. आनी कशी तेणें ही ब्रायड रिडीम केली? कशें आमकां जोण एकल्याक रिडीम केलें? बोआजान रिडीम केलें विथ द मटिरियल नीड्स. ही वॉज वेल्थी. पूण जेजू जेन्ना ह्या संवसारान येयलो तो हेरोदाच्या पॅलसीन जल्मलो. ही हॅड एनी वेल्थ? ना. सो तेणें आमकां कशी रिडीम केली? फर्स्ट पीटर chapter 1 verse 18 to 19 इंगा बरयला, knowing that you were not redeemed with corruptible things. बोआजान with corruptible things रिडीम केले, रायट? पयशे आयज आहाय पूण फाल्यां आसतले ना, रायट? मटिरियल वस्तू, इवन लोकोण पिड्या जाता, मोदेर पिड्या जाता, रायट? लोकणाक रस्ट येता, मोदराक ते वूड वर्म्स खाताय, रायट? वाळोय, पयशांकूय वाळोय. सो हे सगळे करप्टेबल थिंग्स, रायट? Like silver or gold from your, thank you Lord Jesus, from your conduct received by tradition from your father, but with the precious blood of Christ as a lamb without blemish and without spot. So जेजू जावन आहलो तो मेंढरो जो जिरकुट्यांनी आहलोलो, रायट? अब्राहमाच्या सॅक्रिफायसान थिंगाय जेजू आहलो. जेन्ना बूक ऑफ एक्झॉडस आमी वाचता, जेन्ना इस्रायल पोरजा इजिप्तांतली भायर सोदता, थिंगाय जेजू हा एज अ लॅम्ब which was slaughtered, जेका एक खोत आसोक ना, एक माक आसोक ना. म्हणजे कितें? जेजूक एक पातोक आसोक ना, रायट? आदामाचो सीन नेचर तितून आसो ना, कित्याक आमी जाणाय ताचें इन्कार्नेशन कशें जाल्लें, बर्थ ऑफ जीजस बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरीट, रायट? थँक यू जीजस. सो तेका एक पातोक आसोक ना, एक खोत आसोक ना. सो जेजून आमकां कशी विकती घेतली? बाय हीज ओन प्रेशियस ब्लड. थँक यू लॉर्ड जीजस. सो जेजू आमचे भाशेन जालो. जीजस बिकेम वन ऑफ अस. ही वॉज विल्लींग टू रिडीम अस. ताका कोणे फोर्स करूंक ना, जे देवान आनी खंयचो सबस्टिट्यूट तयार करूंक ना. ही हॅड द पावर टू रिडीम अस. कसलो पावर, कसली पदवी आली? कित्याक तोच रोचणार, रायट? ही इज द क्रिएटर आनी तेणें पे केलें प्रायस आमचो बाय हीज प्रेशियस ब्लड. आमकां रिडेम्पशन दिलें. सो जे कायदे देवान इस्रायल पोरशेक दिलोले वॉज अ फोर शेडो ऑफ जीजस, रायट? जो ते कुर्सार सोपाट्टलो. सो आमकां द डेप्थ अंडरस्टँड जाली ऑफ डिवायन एक्सचेंज सिन्स फ्रॉम जेनेसीस. थँक यू लॉर्ड जीजस. सो काल हांवें जे PDF शेअर केल्लें, आयज आमी पोतून तेजेर या. थँक यू लॉर्ड जीजस. आनी काल जेंकडे PDF ओपन जायनासलें, थँक यू लॉर्ड जीजस फॉर सिस्टर एना. तिणें स्क्रीनशॉट काडून पर्सनली शेअर केल्ले फोटोज. सो फर्स्टली जेन्ना जेजूची जर्नी स्टार्ट जाली गार्डनान, आनी जेन्ना जेजू घाम आनी रोगो थुमेलो, रायट? ही शेड ब्लड अँड स्वेट. सो तेन्ना जेजू हे म्हणटा, रायट? फादर, दिस इज इन लूक 22
verse 42. Luke 22 verse 42 आणि PDF आहा, you all can go through it. पोतून शेअर करपाक जाय ओ मेवली तुमकां? या मातशे वयर गेल्या मेवतले कालचे. सो थँक्यू जीसस. सो लूक 22 वर्स 42 आमकां सांगता हिंगा जेजू बापाशी मागता. थँक्यू लॉर्ड जीसस. आणि तुमी नोट कराया एवरी टायम जेजू देवाक कितें म्हणून एड्रेस करता? गॉड म्हणटा, आब्बा म्हणटा, रायट, बाप म्हणटा. पण जेन्ना खुर्सार आहलेलो तेन्ना जेजून कितें म्हणलें? माय गॉड वाय हॅव यू फॉरसेकन मी. तेन्ना बाप कित्याक म्हणना काय तो? कित्याक तोंडांतल्यान बाप भायर सरना? कित्याक कनेक्शन कट जाल्लें, रायट? देर वॉज अ सेपरेशन. सो हेजेर थँक्यू लॉर्ड जीसस. सो हिंगा जेजू म्हणटा फादर, आबा. ही सेड, इफ यू विल टेक दिस कप ऑफ सफरिंग अवे फ्रॉम मी, नॉट माय विल हावेवर बट युअर विल बी डन. म्हजी खोशी न्हू पूण तुजी खोशी. हें पात्र म्हजे वयलें काड. आनी आयज हांव परतून स्ट्रेच करता स्क्रिप्चराचें, कित्याक ही स्क्रिप्चर इतली मिसकोट केल्या. स्पेशली जेन्ना तूं कितें सफर जाता, तुका लोक सांगता यू नो तूं सफर जाव. सफरींग इज निडड इन अ रिलीजन. सफरिंगांतल्यानूच आमकां साल्वेशन मेळटा. तूं हें दुयेंस पिड्यार सफर जाव, कित्याक जेजूचेर देखून खुर्साचें मरण येयलें. जेजून देखून मागलें आपला निवार म्हणून. पूण जेजून खुर्साचें मरण निवार म्हणलें. जेजू कित्याक रडटालो? कित्याक तो आपल्याच्या आबाक सांगतालो हें पात्र तुजी खुशी जाल्यार काड म्हणून? तेवूय जाल्यार आपल्याची खुशी म्हणली तेणें तुजी खुशी जाल्यार हुंचे पात्राचे खबर उलयता तो जे सफरींग जी पेन तो वयची आहा ते पात्र ओ जे सेपरेशन रायट. आनी कित्याक एक सपोर्टींग स्क्रिप्चर आमकां हा गॉस्पल ऑफ जॉन चॅप्टर 12 वर्स 27. थिंगा आमकां सांगता इवन दो आय एम टॉर्न विथीन अँड माय सोल इज इन टर्मॉयल. इवन दो सगळे म्हजे सोर भोंवतणी म्हजे भितर एक टर्मॉयल आहा, जायना वादळमोल टर्मॉयल आहा. आय विल नॉट आस्क माय फादर अगेन अब्बा. ही डीड नॉट सेड गॉड, अब्बा. I will not ask my Abba to rescue me from this hour of trial, for I have come to fulfill my purpose. जेजू कित्याक येयलो हे संवसारान? आमी शिकल्या इन किन्समॅन रिडीमर सेकंड थिंग ही हॅज टू बी विलिंग, रायट? सो आप कुशेन तो आपल्याचो सॅक्रिफायस, आपल्याचोच बलिदान दिवपाक येयल्लो, रायट? सो जेन्ना आमी ती स्क्रिप्चर न्हू मिसकोट करता आनी म्हणटाय की जेजून म्हणलें खुर्साचें मरण म्हजे वयलें काळ, म्हज्यान सोंसूंक जायना. बापा तुजी खुशी जाल्यार हें पात्र काळ. इट्स कम्प्लिटली रॉंग. जेजू हिंगा पात्र उलयता सेपरेशनाचें. कित्याक आमी वाचता इन जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 26. जेन्ना एक संवसार रचतालो तेन्ना देवान म्हणलें गॉड सेड लेट अस. तेणें म्हणोंक ना लेट मी म्हणजे हांव एकलें, रायट? लेट मी क्रिएट. पूण देवान म्हणलें लेट अस म्हणजे गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट. सो मेक मॅनकायंड इन आर इमेज. आर तेन म्हणोंक ना लेट मी मेक मॅनकायंड इन माय इमेज म्हणलें. स्क्रिप्चर तुमच्या दोळ्या मुखार दवरे. तेणें म्हणलें आर इमेज, आर लायकनेस. लेट देम हॅव कंप्लीट ऑथॉरिटी over the fish of the sea, the birds of the air, and the beast, over all the earth, and over everything that creeps upon the earth. So Devan, let them have the dominion केले. Oh, let me have the dominion. Let them, right? आमकां डोमिनियन दिलो. सो जेन्ना हे संवसार जसो एग्जाम्पल दिल्लो प्रेस्टीज मिक्सर जेन्ना मोडटा, सॅमसनान आमी वचनाय. सो क्रिएटरूच येयलो टू फिक्स इट, रायट? टू फिक्स हीज क्रिएशन. कित्याक डोमिनियन कोणाक दिल्लो? आमकां दिल्लो. पूण आमी कोणा एडमान जेन्ना डिसओबे जालो, एडमान डोमिनियन कोणाक दिलो? Satan. Sister Anna, you want to say something? Thank you, Jesus. I receive a message. तुमकां सगळ्यांक आवाज येता? थँक्यू जीजस.
थँक्यू लॉर्ड. ॲक्च्युली आमची टी व्ही चालू आहात. चड आवाज येता? ना. थँक्यू जीसस. Can't disturb you. Okay. Thank you, Jesus. Okay, I'll keep the phone closed. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. So, thank you, Lord Jesus. देवान डोमिनियन आमकां दिलो, तेच पासत क्रिएटराकूच फिक्स करपाक येवपाक पडलें, रायट? Yes. आनी आमकां दिसून येता की बिफोर एडम एंड ईव, बिफोर अब्राहम, बिफोर क्रिएशन, जेजू कोणा बरोबर आहलो? जेजू बापा बराबर. बापा बरोबर आहलो, रायट? थँक यू लॉर्ड जीसस. आनी कलोशन 1:16-17 आमकां सांगता, फॉर थ्रू हिम गॉड क्रिएटेड एवरीथींग. ही वाचलोली आमी. जेजू वरवीं म्हणटा आख्खो संवसार, स्वर्ग जे आमकां दिसती पडटा आनी दिसती पडना, स्पिरिच्युअल पावर, सगळे जेजू उद्देशी तेणें रोचलें, रायट? सो ते केन्ना सेपरेट आहले? ना, always together. Always together. Even Gospel of John chapter 1:1-3, in the beginning, before all time, was the Word, Christ, and the Word was with God, and the Word was God himself, continually existing बरयला in the beginning, co-eternally with God. So त्यांचे separation जावं हिंगा न्हू म्हाका पळयत एक स्क्रिप्चर रिमाइंड करता. वेट, लेट मी ओपन. थँक यू लॉर्ड जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. Okay, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I know Gospel of John chapter 17 काढला, okay? आणि जेन्ना हांव हें वाचतालें, माय हार्ट वॉज पेनिंग. कित्याक जेन्ना आमकां अंडरस्टँडींग मेळटा, पळयत रावता तूं आमकां रेवलेशन दिता, आमकां डेप्थ कळटा, रायट? की जेजून कित्याक म्हणलें, कित्याक तो हे पात्र काळ म्हणटालो, कित्याक तेका हें सेपरेशन सारकें दूख दितालें. हिंगा आमकां दिसून येता, दिस इज वॉट जीसस प्रेड एज ही लूक अप इन टू हेवन. Father, the time has come. Unveil the glorious splendor of your Son, so that I will magnify your glory. You have already given me authority over all people, so that I may give the gift of eternal life to all those who you have given to me. Thank you, Jesus. Okay, verse 4 son vastan, Gospel of John chapter 17 verse 4. I have glorified you on earth by faithfully doing everything you have told me. So देव म्हणटा, जेजू म्हणटा, हांवें म्हणटा बापा तुका मोहिमा दिली, रायट? फेथफुली म्हणटा हांवें सगळें केलें. सो माय फादर, तो आपल्याच्या बापाक मोगान म्हणटा, सो माय आबा, रेस्टोर मी बॅक to the glory that we shared together when we were face to face before the universe was created. So जेजूचे काळीज कितें आशेताले? Can you all imagine? जेन्ना आमी क्रिसमस सेलिब्रेट करताय, बर्थ ऑफ जीसस, आमी जी भायर आहाय, वी वॉन्ट टू गो बॅक टू आवर होम, रायट? गोवा, and be with our family, आमचे फॅमिली बरोबर. We want to have our supper, our lunch with our family, right? Joyful time with our family. आमी आशेताय, रायट? पूण जेन्ना क्रिसमस एडवन जे आमी सेलिब्रेट करताय, द ट्रू क्रिसमस, सन इज नॉट एट होम, रायट? थँक यू लॉर्ड जीसस. आपल्याचो एकलोच पूत देवान आमचे पासत दिलो आनी पूत म्हणटा, माय आबा, रेस्टोर मी बॅक टू द ग्लोरी दॅट वी शेअर्ड टुगेदर वेन वी वर फेस टू फेस बिफोर द युनिवर्स वॉज क्रिएटेड. सो आतां आमकां ती पेन, ते डेप्थ अंडरस्टँड जाता. जेजू कित्याक रडलो आपल्या वयले पात्र काळ म्हणून, कित्याक देव एक जस्ट गॉड, रायट? पातोक देवा सामकार उरना, रायट? पूण जेन्ना जेजून आमची सगळ्यांची पास्ट, प्रेझंट, फ्युचराची पातकां आपल्याचेर कुडीन घेतली, देर वॉज अ डिस्कनेक्शन, रायट? थँक यू जीसस. सो आमकां इमॅजिन करूंक मेवता, देर वॉज अ सेपरेशन, सारकें? सो जेजू न्हू हे सेपरेशना वयर रडटालो. कित्याक आमी पळयत जाल्यार पळय, हांवें म्हणलेलें आख्खे स्क्रिप्चरान, गॉस्पलान जेजू देवाक कितें म्हणून एड्रेस करता, इन्क्लुडींग आतां कितें म्हणलें तेणें? फादर, आबा. पूण जेन्ना जेजू खुर्सार आहलोलो, वीच इज दॅट स्क्रिप्चर? माय गॉड, माय गॉड. Why have you taken me?
Yeah, this is in, thank you Lord Jesus, Messianic Psalm 22 आणूय हाये आनी Matthew 27 थिंगा म्हणटा माय गॉड. आतां कितें म्हणटा तो? आबा म्हणटा, बाप म्हणटा, देवा म्हज्या, देवा म्हज्या, कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय? कित्याक देवान टर्न कित्याक केलें? फाट कित्याक केली? पातोक पुतान घेतलें, रायट? आनी पूत पातोक जालो, रायट? ही वॉज मेड अ सीन. सो हे सेपरेशनाक लागून जेजूचे काडीज रोडले, रायट? कित्याक ते केन्नाच सेपरेट जावंक नाय. हिंगा टीपीटी हांवें टीपीटी घेतला, पॅशन ट्रान्सलेशन. हिंगा म्हणटा फादर रेस्टोर मी बॅक टू द ग्लोरी. जे ग्लोरीन जेजू आहलोलो पूण तो हंबल सर्वंट जावन मनीस जावन येयलो, रायट? दॅट वी शेअर टुगेदर वेन वी वर फेस टू फेस बिफोर द युनिवर्स वॉज क्रिएटेड. इवन युनिवर्स पासून क्रिएट जावंक ना पूण ते फेस टू फेस बराबर आहले. तेंचे सेपरेशन जावंक ना. वी कॅन नॉट सेपरेट ट्रिनिटी, रायट? गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरीट. जायते पावटी आमी डिफरंशिएट करता. आमी म्हणटा ओके देव हेड, जेजू एसिस्टंट आनी होली स्पिरीट इज अ सेक्रेटरी. तो एक्झिस्टूच ना. होली स्पिरीट जाय तेन्ना. But they three both are equal, right? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. जेन्ना देव उतर उलयता, जेजू उतर, मॅनिफेस्टेशन पवित्र आत्मा करता, रायट? So all three are important. So now coming down, thank you Lord Jesus. आमकां Philippians chapter 2 verse 6-8 again आमकां सांगता, who being in the very nature of God did not consider equality with God something to be used for his own advantage. जेजूक म्हणटा देवाची नेचर आहलोलो तेका. नेचर, ओके. नाव आय वॉन्ट टू गिव वन लिटल एग्जाम्पल. सिस्टर मार्गरेट, तूं जाणा आमकां सगल्याक जोण एकल्याक फिंगर प्रिंट्स डिफरंट हायज. माय फिंगर प्रिंट वील नॉट मॅच विथ यू. इवन ट्विन्स दे आर युनिक फिंगर प्रिंट्स, रायट? कोणाची फिंगर प्रिंट सेम आसना. पूण जेन्ना आमी हिब्रूज चॅप्टर 1 ओके, जेन्ना आमी हिब्रूज चॅप्टर 1 वाचताय थिंगा बरयला जीजस इज द एक्झॅक्ट इम्प्रिंट ऑफ गॉड. सो जेजूची देवाची फिंगर प्रिंट सेम. इफ सपोज आमकां देवाक जाण जावपाक जाय जाल्यार भोव गरजेचें जेजूक जाण जावपाक, रायट? विथ द हेल्प ऑफ द होली स्पिरीट. कित्याक जोरी तर तूं पवित्र आत्म्याक घेवन तूं जेजूक जाण जायना, इट वील बी ऑल वर्ड, नो स्पिरीट. इट वील बी ओन्ली हिस्ट्री. जशी आमी हिस्ट्री बूक वाचता, इट वील बी ओन्ली हिस्ट्री. बट तो तुका पर्सन रियलिटी जावचो ना. थँक यू लॉर्ड जीजस. सो हिंगा आमकां सांगता, who being the very nature of God did not consider equality with God something to be used for his own advantage. So जेजूक advantage आहलेली, right? Instead of this, of his own free will, again free will, he gave up all he had. आता जेजू कोण आहलोलो? स्पिरीट आहलोलो, right? He was in his supreme glory, divine. जशें रेवलेशन आमकां अपोस्टल जॉन द बिलवड ऑफ जीसस, तो आमकां जेजूचे मागीर ग्लोरियस फॉर्म सांगता, रायट? वेन वी रीड द बूक ऑफ रेवलेशन. थँक यू लॉर्ड जीसस. सो जेजू ते ग्लोरीन आहलोलो, पूण आतां कितें? Instead of this, his own free will, he gave up all he had and took the nature of servant. कसले नेचर घेता तो? सर्वंटाचे. He became like human being and appeared in human likeness. So तो मनीस जालो. He was humble and walked the path of obedience all the way to the death, his death on the cross. आनी ह्यो एडवांटेज, जी तेका पावर आहली, जे तेजेशी पावर आहले, तो ते सॅक्रिफायस सरेंडर करता, रायट? सो जे कितें कार्य जेजून, जे मिलाग्रो जेजून हे संवसारान केले वॉज बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरीट. सपोर्टिंग स्क्रिप्चर आमकां एक्ट ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 10 वर्स 38 सांगता, रायट? देवान नाझारेताच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन मागलो. God anointed Jesus of Nazareth with power and the Holy Spirit, right? So तो वेता थंयसर पेकोवणी करीत गेलो जे सैतानाचे कॅप्टिविटीन आहले. थँक यू लॉर्ड जीसस. सो जे कितें सायन्स, मिरिकल्स, वंडर्स केले वॉज बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरीट.
सो ट्रिनिटी बाराबर काम करताली, पण आमी ट्रिनिटीक बाराबर घेता वो आमी एक पयलो व्हडलो जागो, ओके देव इज द हेड, देन कम द जिजस. जायते पावटी जायते जाणांचे जिवितान जेजू ही सुप्रीम आसता, पवित्र आत्मा लोअर पोजिशनाचे आसता, थर्ड पर्सन न्ही. बट आमी बायबलार पळयल्यार दे हॅव सीन एवरी पेज records Trinity together. Yes. Thank you, Lord Jesus. So your costly advantages are Jesuk. One word of Jesus saying Abba. Kitli angels ready alli amka Matthew 25 verse 53 amka sangta. Do you suppose that I cannot appeal to my father? So potun to baap manta, right? Hui to dev manna. Only khursa jana patok bitorele, there was a separation, right? Yes. So inga manta, I can appeal to my father. Tumka hobon na gai manta, I can appeal to my father and he will immediately provide me with more than 12 legions, more than 80,000 angels. So Jesuचे एकूच उतर पुरे आहले, right? Abba, कितली angels तयार आहली? Thousands. Legions, more than 80,000 angels ready tahli. Thank you, Lord Jesus. So आता आमी सोकोल गेले, आमकां थिंगा ते फ्लॅग्रम दिसता, रायट? चाबूक. आनी ते चाबकाक शार्प ब्लेड्स, जनावराचे दांत, हाडां. थँक यू, लॉर्ड जीसस. आनी आमकां मेशियानीक साम, हें फूल जेन्ना आमी साम वाचताय न्हू. Last quotation. येस सिस्टर. Last quotation तुवें दिला हांवें कितें sister? Matthew 26 verse 53. Okay, thank you. Thank you, Jesus. So आता आमी Romans 22 आणि हे न्हू सिस्टर आख्खे PDF शेअर केल्ले आसा. सो आफ्टर क्लास you all can go through it. You आख्खे scriptures. So Psalm 22 verse 14 to 17 आमकां सांगता, I'm poured out like water and all my bones are out of joint. My heart has turned to wax. It has melted within me. My mouth is dried up like a potsherd, and my tongue sticks to my roof of my mouth. You lay me in dust of death. Dogs surrounds me. A pack of villains encircles me. They pierce my hands and my feet. All my bones are on display. People stare and gloat over me. सो हिंगा आमकां मेशियानीक साम जे आमकां सांगता ओल्ड टेस्टमेंटान ते जेजूचे फुलफिलमेंट जाले, रायट? सो जेन्ना तेका कॅप्टीव केलो जेजूक, फर्स्ट थिंग तेमी तेका मारलो, रायट? चापकांनी. थँक यू, लॉर्ड जीसस. आनी जेन्ना हिंगा जेजू म्हणटा माय हार्ट हॅज टर्न टू वॅक्स, हे न्हू जायते पावटी इट्स अ ब्युटिफूल इमॅजिनेशन. आमी जोन एकल्यांनी रायट नाव ऑल्सो आमी इमॅजिन करूंक जाता आमचे दोळे धापून. सी की जेजूचे काळीज मेल्ट जाला, आनी जेन्ना काळीज मेल्ट जाता, काळीज जावन आसा द मेजर ऑर्गन, रायट? फर्स्ट आमी पल्स चॅक करता, म्हणजे हार्ट बीट हा म्हणजे मनीस आहा, रायट? इफ सपोज हार्ट बंद जाले मनीस आसतलो, पल्स आसतले. सो हार्ट इज द मेजर ऑर्गन जे आमकां ब्लड सप्लाय करता, रायट? थ्रू आर्टरीज सगळ्या ऑर्गन्सांक. सो जेन्ना देवाच्या उतरान सांगता की ताचे काळीज मेणा भाशेन मेल्ट जाले, जाल्यार सिस्टर मार्गरेट दुसऱ्या ऑर्गन्सांक ब्लड सप्लाय जातली इन जीजस बॉडी ना. सो तुमी इमॅजिन कराय द टॉर्मेंट, दॅट पेन ही एन्ड्युअर्ड. आनी कित्याक एन्ड्युअर केली? सो दॅट तुजे आनी म्हजे ऑर्गन्स टू बी हील्ड, रायट? टू बी रेस्टोर्ड. जे कितें कॅन्सर सेल्स आहाय वॉज मेल्टेड इन द बॉडी ऑफ जीसस. जे कितें ट्युमर सेल्स आहाय वॉज मेल्टेड इन द बॉडी ऑफ जीसस. जे कितें क्रॉनीक इलनस आहा, जे आमकां डॉक्टर्स क्रॉनीक म्हणून दिता लायफ टायम, इट वॉज नेल्ड इन द बॉडी ऑफ जीसस. थँक यू, लॉर्ड जीसस. जे हिंगा देव जेसू म्हणटा आपल्याचे माउथ म्हणटा ड्रायड लायक अ पॉट्स हर्ट, अँड माय टंग जेंका थ्रोट रिलेटेड टॉन्सिल्स ओ ब्रोंकायटीस, निमोनिया, चेस्ट रिलेटेड एनीथिंग, इट्स एवरीथिंग टेकन, रायट? जेजून आपल्याचे कुडीन घेतले, रायट?
जेंकां आडाचो प्रॉब्लम हा, ऑल माय बोन्स आर ऑन डिस्प्ले. बॅक पेन हा, रीप केज दुखता, बोन्स दुखताय. जेजून डिवायन एक्सचेंज तेंच म्हणटाय न्हू. डिवायन एक्सचेंज म्हणजे कितें, काल एग्जाम्पल दिल्लो. थँक्यू लॉर्ड जेजस. तो एक पोतून सांगता ती स्टोरी. तो राजा आसता आनी तो राजा व्हेरी फेमस फॉर हीज जजमेंट. जस्ट किंग तो पार्शलिटीज कोण ना. आनी जेन्ना ते राजाचे राजवटेन चोरी जाता, तो आतां वर्डिक डिक्लेअर करता की जेंकां तो चोर मेवता ते चोराक पनिशमेंट आसतली 10 लॅशीज, रायट, चापकां. सो तरी पूण न्हू ते राजाचे राजवटकीन तेजे ट्रेजरीन चोरी जाता. सो आतां किंग ती पनिशमेंट आनी मातशें होर सिवियर करता. 20 लॅशीज. तरी पूण चोरी जाता. 30 लॅशीज. 40 म्हणजे एक्स्ट्रीम अकॉर्डिंग टू ज्यूज. ओके. सो जेन्ना 40 लॅशीज म्हणजे मनशाचे कात आनी ना. आमी ते काल ते PDF शेअर केल्ले, थिंगा आमकां जेजूची फाट दिसून येता, रायट. दॅट इज जस्ट अ इमॅजिनरी पिक्चर, बट इन रियलिटी इट कूड हॅव बीन वर्स, रायट. कितें आमकां सामसूच सांगता, कात आसोंक ना म्हणटा. सो आतां जेन्ना तो राजा ही एक्स्ट्रीम वर्डीक डिक्री करता, आपल्याच्या पोरचेक सांगता, जेंकां चोर मेवलो, कित्याक इतलें वॉर्निंग दिल्लें आसतनाय तो चोर कितें करतालो, सोदतालो, रायट, फ्रॉम द ट्रेजरी. सो देवान प्रॉफिट्सान धाडले, रायट. पूण मनीस सुदरलो, रिपेंट जालो जावंक ना. सो तेच भाशेन थँक्यू लॉर्ड जीजस. तो किंग हे डिक्री पास करता की 40 लॅशीज. पूण जेन्ना तो चोर सांपडटा, गो टू सी ते राजाचे चेडूं आसता, रायट, ओन डॉटर. आतां राजवटेंतलो लोक म्हणटा, किंगडमाचो लोक म्हणटा, इफ सपोज राजान आपल्याच्या चोडाक पनिशमेंट दिलना, देन ही इज अ जस्ट गॉड, वो तेणें पार्शिलिटीज केल्यो. आनी इफ सपोज तेणें आपल्याच्या चोडाक पनिशमेंट दिली जाल्यार तो आपल्याच्या चोडाचो मोग कोण ना, रायट. दोनीय वदान उलयतले, रायट. ही वील बी नॉट अ लवींग फादर. सारकें चोडाक पनीश केल्याक तो आपल्याच्या चोडाचो मोग कोण ना. कसलो बापूय काय म्हणची नाय. सो आतां जेन्ना राजा सांगता तूं ते चोडाक आपल्याच्या चोडाक आड आनी सगळे पोरचेचे सामकार तेका दवर. आनी जेन्ना तो जो थँक्यू लॉर्ड जीजस जो चाबूक मारपाचो तो मनीस आसता, तो चाबूक उखलिता तेन्ना राजा कितें करता, आपल्याचोच कोट काडटा, आपल्याची फाट ओपन दवरता आनी आपल्याच्या चोडाक कवर करता, रायट. आनी 40 लॅशीज तो आपल्याचेर घेता टील ही डाय. कित्याक 40 लॅशीज म्हणजे तुजे ऑर्गन सयत. सो सेम थिंग जेजून आमकां जोण एकल्याक कवर केली, रायट. दॅट इज डिवायन एक्सचेंज. तो पातकी आसोंक ना, तो पातोक जालो. तेका दुयेंस पिडा आसोंक ना, पूण तेणें आमची आपल्याचे कुडीन घेतली, रायट. सो तेकाच डिवायन एक्सचेंज म्हणटा. आनी आमी फुडें वचीत जाल्यार हांवें थिंगा इमॅजिनरी पिक्चर दिलां शेताचें. तुमी ते पिक्चर्स ग्रुपाचेर पळोवपाक जाता. थिंगा त्यो शेतकामती आतां शेतकामती शेत रोवश न्हू पयलीं ते जिलां बिलां आसतना आय डोंट नो वॉट वीड्स आसतना बी घालता, निवळ कोत्ता आनी मागीर तो ट्रॅक्टर चोडून त्यो मेरयो घालता, रायट. आनी मेरयो त्यो डीप आसताय, रायट, डीप फारोज, रायट. कित्याक डीप घालताय, वयर गायल्या बर्ड्स येवन ती बी खातेली, रायट. सो जितले तुजे मेरयो डीप आसताय तितली बी डीप वयता आनी मागीर पीक जाता, रायट. सो तेच भाशेन जेजून आमची पेकोवणेची बी ही घातली आपलेचे कुडीन, रायट. हिंगा आमकां मेशियानीक साम 129:3 आमकां सांगता, माय बॅक इज कावर्ड विथ कार्ड्स. कशी तेजी फाट आहलेली, कावर्ड विथ कार्ड्स, एज इफ अ फार्मर हॅज प्लावड लॉंग फारोज. थँक्यू जीजस. जशें एक शेतकामत्यान जोत घातला आनी डीप सारके मेरयो घातले, रायट. सो तेजे फाटीक कात आहलेली ना. कितें आमकां साम 22 आमकां सांगता आडा डिस्प्लेक आहली, रायट. थँक्यू जीजस. थँक्यू लॉर्ड. मागीर फुडें आमकां हेल्मेट ऑफ क्रावन दिसती पडटा. दीस इज जस्ट अ इमॅजिनरी ऑफ स्ट्रॉ. पूण जे रियल आहलेले ते सकयल एक पिक्चर दिलां. थँक्यू लॉर्ड जीजस. तुमी पळोवपाक जाता क्रावन.
थँक्यू लॉर्ड जिजस. आनी ते काट्याक न्हू काट्याक काटे. आनी जेन्ना Mark 15:17 आमकां सांगता, they dressed him up a ranking Roman officer's robe of purple and twisting, तेणी कांट्याचो मुकुट बिस्तो घातलो, ट्विस्ट केलो. इमॅजिन एक कांटो लागला आनी ताका आमी ट्विस्ट करून काडटा. कितें जातलें? तो कांटो भायर सरतलो आनी भितर वयतलो. ट्विस्ट केल्ले फावटी दूख जातली रायट ट्विस्ट केल्याक. जे आमी चर्चीनी, जे आमी आमच्या घरांनी पळयता स्टॅच्यूआर बिश्टे आसता रायट, जस्ट अ रावंड क्रावन. पूण हो न्हू आख्खो एक मुकूट, एक लायक अ हेल्मेट. आनी ते टायमाक न्हू सिस्टर मार्गरेट, एज आय वॉज लर्निंग ऑन द क्रॉस, ती न्हू रोमन्स आपल्याच्या मनशाक केन्ना दिनासले, बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द शेमफूल डेथ. कोहली डेथ आहली शेमफूल, एक्स्ट्रीम शेमफूल. सो ते वर्स्ट टू वर्स्ट क्रिमिनल्स आहाय तेंकांच, बट नॉट फॉर द रोमन्स, because it was considered as one of the shameful death. And the cross polished asnahlo, it was uneven, unshaped. Already tuje फाटी कात ना on top that uneven cross. Thank you Lord Jesus. So आमी इमॅजिन करूया जेन्ना ताचे जेजूचे तकले तो काट्याचो मुकूट ट्विस्ट केलो, जे कितें ब्रेन रिलेटेड सिकनेस, मायग्रेन, हेडेक, ब्लड क्लॉट, brain tumor, brain cancer, everything he took in his body. Eyesight, कित्या दोळे फकत तकलेक मेंदवाकूच लागले, ओ ते सगल्याक गेले. आख्खो मुकूट तो हेल्मेट ते जेंकां आयसायट प्रॉब्लम हा. ऑल कॅन से जेजू तुका इतलो मारलो, तुका मनशा भाशेन तूं दिसनालो, भिरांकूळ दिसतालो. तो काट्याचो मुकूट तुजेर घालून ट्विस्ट केलो. आनी जेजू हांव रिसीव कोत्ता ती पेकोवणी, कित्याक तूं म्हजो सबस्टिट्यूट जालो. थँक्यू लॉर्ड जीजस. फुडें आमकां मॅथ्यू 27:30 सांगता, दे स्पॅट ऑन हिम अँड टूक द स्टीक अँड हिट ओवर हीज हेड. सो वी कॅन इमॅजिन रायट, ऑलरेडी मुकूट हान प्लस तकलेर रॉडूय मारले रायट. Thank you Lord Jesus. स्टिकूय मारली, सॉरी. Thank you Lord Jesus. Isaiah 50:6 आमकां सांगता, I bared my back to those who beat me. I did not stop them when they insulted me. So हिंगा आमकां जेजूचे विलिंगनेस दिसती पडटा. इफ सपोज तो विलिंग आसोंक ना जाल्यार तो हें घेता आहलो एक उतर, आबा म्हणल्यार पुरो. कितली एंजल्स रेडी आहली? more than 80,000. सो तो इन्सल्टाक इन्सल्ट बॅक दिता. पूण जेन्ना आमची गोत आसता, आमचो टर्न येता, इन्क्लुडींग मी, जेन्ना आमकां कोणूय इन्सल्ट करता, कितें म्हणटा, आमी लोकली ऑफेन्सान ऑपरेट करनाय, कोत्ताय रायट. आमकां हर्ट जाता रायट. थँक्यू जीजस. ते वखताक न्हू हें रीड करपाक गरजेचें. आय विल जस्ट रीड इट. रोमन्स चॅप्टर 15. Romans chapter 15:3. For not even the most powerful one of all, the anointed one, lived to please himself. His life fulfilled the scripture that says, all the insult of those who insulted you, sister you, Margaret, sister me, has fall upon me. तुम्ही वाचा, you all can note the scripture. Romans chapter 15:3. Romans chapter 15:3. Thank you Jesus. So हिंगा बरयला, तुमकां जे तुमकां इन्सल्ट आयज कोणें तुमकां इन्सल्ट केले, ओ फ्युचरान तुमकां कोणें इन्सल्ट केले, ओ पास्टान तुमकां कोणें इन्सल्ट केल्ले, ते जेजून 2000 वर्सां पयलीं आपल्याचे कुडीन घेतले रायट. हिंगा तेच बरयलां, द इन्सल्ट विच आर हर्डल्ड एट यू हॅव फॉलन ऑन मी, फॉर क्रायस्ट डिड नॉट प्लीज हिमसेल्फ, इंस्टेड एज द स्क्रिप्चर सेज, द इन्सल्ट विच आर हर्डल्ड एट यू हॅव फॉलन ऑन मी. आनी आमकां सांगता गोडये जेजूक इन्सल्ट केलो. इवन खुर्सार आसतना त्या चोरान जेजूक इन्सल्ट केलो रायट.
इवन हेरोड, इवन पायलट, ते देवाची जेजूची फेबडाय कोत्ताल्यो, रायट? सेव युअर सेल्फ, परफॉर्म अ मिरेकल. They were testing him, right? Provoke कोत्ताले, right? Insult कोत्ताले, right? Imagine ते एका कावर करपा एक आमकां क्रॉसार आमकां इगोजीनी आमच्या घरांनी स्टॅच्यू आहाय तेजे आमकां क्लॉथ दिसता टू कवर हिज शेम. बट इमॅजिन द क्रिएटर जो रोचना जेणे आमकां रोचला तेका कावर करपा एक कुळको पासून आहलो थिंगा ऑन द क्रॉस फ्रॉम मॉर्निंग 9 to 3. Nothing. But I'm not condemning anyone. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Don't go in guilt and condemnation. Kide amka every day His mercy is new. Why I'm telling? Because it is important. And I'm a straightforward person. Jenna thanksgiving'acho time येता, जेन्ना मागण्यो किदें शेअर करपाचो टायम येता, आमी सेल्फ सेंटर्ड जायनाय. आमी म्हणनाय अरे म्हजेशी मागणी करपाक जावचें ना, म्हाका उतरां येयनाय. आमचो फोकस जे देवान आमच्या जिवितान केलें तेजेर आसता. देव तुवें म्हाका आयज स्वास दिला, तुवें म्हाका गोराबो दिला, तुवें म्हाका इतले बेसांनी बोल्लां, गोडे म्हाका आतां कांय दिसना, पूण कितले फावटी तुवें म्हाका सीन एंड अनसीन हामांतले तुवें म्हाका सेव केलां. पूण जेन्ना आमकां ताका दिनवासनेचो टायम जाता आमी म्हणटाय तेंको बरो जाता प्रेयर, मुको उतरां नाय, हांव कितें मूं मागो. आमचो फोकस देवाक ग्लोरिफाय करपाक आसता, आमचो फोकस आमचेर आसता. म्हजेशी जायना, म्हजेशी घडचें ना. दीस इज सेल्फ सेंटर्डनेस, रायट? जो जेजू आमचे पासत खुर्सार फ्रॉम मॉर्निंग 9 to 3 नेकड आहलेलो फॉर 6 hours. इन द मिड्स ऑफ नेकडनेस तेणें म्हणलें बापा फॉरगिव देम, फादर फॉरगिव देम, रायट? फॉर दे डोंट नो. पळय ना, तेणें आपल्याचें चिंतलें, तेणें म्हणोंक जातालें, रायट? एकूच उतर पुरो आहलें, एंजल्स कुड हॅव कवर्ड हीज शेम एटलीस्ट. ते एक्स्ट्रीम, रायट? दॅट इज एक्स्ट्रीम, रायट? बट कितें मागलें तेणें? आपल्या पासत ओ आमचे पासत बोगसोणें. पूण जेन्ना आमचो टर्न येता, आमचे देवाक महिमा दिवपा, आय एम नॉट टेलिंग यू ऑल टू गो इन गिल्ट एंड कंडेमनेशन. यू ऑल कॅन से, यू ऑल कॅन स्पीक टू होली स्पिरीट. पळयत रात वय केल्या हांवें मिस्टेक, जायते फावटी जाल्या म्हजेशी मिस्टेक. पळयत रात हांव म्हजेर डिपेंड जालां, हांव म्हजेर चिंत्ता की म्हजेशी जायना, पूण हांव तुजो आदार घेयना. हांव शिकता, हांव क्लासीक येता एवरी डे, हांव जाणा व्हरता तूं म्हजे भितर आहा. पळयत रात इवन एक उतर जेजू आर्गा तुका आयचे क्लासी पासत तूं देवाक महिमा दिता, पूण त्या मनशाक महिमा दिना. पूण क्लास काबार जाली, थँक्यू सिस्टर, थँक्यू सिस्टर, तेन्ना तूं महिमा कोणाक दिता? यू आर गिवींग क्रेडीट टू द प्रिचर, रायट? हू इज प्रिचींग. बट महिमा कोणाक दिवपाक जाय? प्रिचराक? असो पळयत रात ते वॅसल उजार कोत्ता तेका. सो यू ऑल कॅन ऑल सेल्फ टॉक विथ होली स्पिरीट. But don't go in guilt and condemnation. That is not from God. He will always convict. Thank you, Lord Jesus. He पावले हांव. Thank you, Jesus. So हिंगा Isaiah 50:6 आमकां सांगता, I bared my back to those who beat me. I did not stop them when they insulted me, when they pulled out the hair of my beard and spit in my face. So तेमी कितें केलें? जेजू तेजे बियर्ड पूल केलें, रायट? तेजे थिपी मारली, रायट? पूण जेजून रिएक्ट केलें ओ तेणें सोंसलें. कित्याक तेणें ही लॉस घेतली? सो दॅट आमकां शेम इज अ डिमॉनिक, रायट? इट्स सेल्फ सेंटर्डनेस. सो आमची लॉस तेणें काडली आनी आपल्याचेर घेतली, रायट? सो दॅट माय चिल्ड्रन कॅन कम बोल्डली. थँक्यू जीजस. आतां फुडें आमी तें पिक्चर पळयता, थिंगा आमकां दिसता की जेजू कंप्लीट डिसफिगर, रायट? That is just an imaginary picture, but in reality, thank you Lord Jesus. Isaiah 52:14 आमकां सांगता, many people were shocked when they saw him. He was so disfigured that he hardly looked like human. So तो मनशा भाशेन दिसतालो. Disfigured. आनी कसो disfigured केल्लो तेका? He was beaten, right? Thank you Lord Jesus. तो मनशा भाशेन दिसनालो. सो जेंका स्कीन प्रॉब्लम हा, thank you Lord Jesus, skin related issue, gum, teeth, nose, eyes, everything was taken at that hour.
कित्याक तेजी स्कीन डिसफिगर जाली, तेजें मांस कुडींतल्यान लांबतालें, आडां दिसतालीं. थँक यू लॉर्ड जीजस. सो तुमचो जोर एक कुडीचो सांदो, वेर एवर यू नो द सिम्टम्स आर टॉकिंग, टेल द सिम्टम्स इट इज पेड. Thank you, Lord Jesus. It is paid in full. Eyesight paid in full. Thank you, Lord Jesus. Skin related eczema or any skin related issue paid in full. कित्याक तो मनशा सारको दिसनाहलो. इमॅजिनरी पिक्चर्स जाय जेन्ना टीव्हीचेर ते टबॅको पान हाताय तेंचे ते फेस दाखयताय, पयला न्हू ते चोवपाक जाता फेस जायना, मिराकूल दिसता. सो इट वॉज वर्स दॅन दॅट. कंप्लीट डिसफिगर तो मनशा भाशेन दिसनाहलो आनी ताका पब्लिकली शेम केल्लो. रायट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस वॉज अ सायन ऑफ शेमफूल डेथ. आनी तेणें हो क्रॉस वेंगयलो, रायट, एज अ स्वीट फ्रेग्रन्स आमचे पासत. थँक यू लॉर्ड जीजस. आमकां नेल्सूय दिसून येताय. आमी फुडें आमकां मार्क 15:23 आमकां सांगता, दे ऑफर्ड हीम अ मायल्ड पेन किलर, अ ड्रिंक ऑफ वायन मिक्स विथ गॉल, बट ही रिफ्यूज टू ड्रिंक इट. सो तेमी तेका यू नो, थँक यू लॉर्ड जीजस, तेका इतलो मारलो, जुविशाचे कायद्याकीन चड मारलो तेका. सो यू नो, बिफोर रिचींग टू क्रॉस तांकां दिसलोलें तो यू नो ही वील नॉट सर्वायव. सो तेमी कितें केलें, तेका पेन किलर दिवपाक ट्राय केलें, बट जीजस न्यू एवरीथींग. रायट, नथींग इज हिडन. सो तेणें जेन्ना आमचे कुडीन आमकां पेन जाता, आमी पेन किलर कित्याक घेताय? ती पेन सबसायड करपाक. रायट, ती पेन लेस जावपाक. कित्याक जेन्ना पेन किलर घेताय ती टॅबलेट वर्क जाता. रायट, पूण जेजून त्या वखदाक पेन किलर कित्याक घेवंक ना? बिकॉज ही वॉन्टेड टू सफर योर हेडेक, योर मायग्रेन. ही वॉन्टेड टू सफर ईच एंड एवरी इन्फॉर्मिटी जी पातकाक लागून आमची कुडीर रास कोत्ताली. आनी कित्याक पेन किलर घेवन आमकां आयझाया 53:4-6 आमकां सांगता, बट ही एन्ड्युअर्ड द सफरींग दॅट शूड हॅव बीन आज. आमचे सफरींग तेणें घेतलें आपल्याचे कुडीन. द पेन दॅट वी शूड हॅव बोर्न, ऑल द वायल वी थॉट दॅट हीज सफरींग वॉज पनिशमेंट सेंड बाय गॉड. आनी काल हांवें हेतून म्हजो एग्जाम्पल दिल्लो. आमकां सगल्याक दिसतालें, रायट, जेजून ताका पनीश केला. रायट, त्या टायमाक ज्युसांकूय दिसतालें येता वयता तो लोक त्या वदांतल्यान, बिकॉज ताका वयर मारलेलो. रायट, आउट ऑफ द बॉर्डर लायन ऑन द माउंटेन. सो एवरी वन कूड सी and shame him because complete naked. Right, thank you Jesus. So पयले म्हजी एक वत सेम आहली. हांव म्हणटलें, देवा तूं जाल्लो केन्ना आनी हांव केन्ना? म्हाका आनी तुका कितें आहा? हाव कम तुवें म्हजें पातक घेतलें? ओके, तूं क्रिसमसाक जालो, यू नो, गुड फ्रायडे तुका मारलो, इस्टराक यू आर रेजरेक्टेड. सेम थिंग वॉज रिपीटेड. कित्याक रिपीट आहलें? कित्याक फ्रेंडशीप आसोंक ना कोणाशी? पवित्र आत्म्याशी. रेवलेशन, अंडरस्टँडींग, नॉलेज आसोंक ना. वॉस बारा वॉस. रायट, मिसाक गेले, शर्मा आयकिलो, कितें सांगलें कांय आयडिया ना. एवरीडे तेर्स जालें म्हणटकीच बायबल वाच, कितें वाचता? नो आयडिया. थँक यू जीसस. पूण जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याक सांगता, आमकां गूट ओपन कर, रिवील कर, तोच आमकां सुपून स्वताक पावयता. रायट, सो आतां आमकां खबर आहा, आमकां फुडें स्क्रिप्चर सांगता आयझाया 53:4-5. बट बिकॉज ऑफ आवर सिन्स, कोणाच्या पातकांक लागून? आमच्या पातकांक लागून. ही वॉज वुंडेड. कित्याक मारलो तेका? बीटन बिकॉज ऑफ द इवल वी डीड. वी आर हील्ड बाय द पनिशमेंट ही सफर्ड. आमकां कशी पेकोवणी मेवली? कित्याक तेणें सफर केलें पनिशमेंट. रायट, तो राजा जसो येयलो आनी आपल्याच्या चोडाक तेणें कवर केलें, जस्टीस केलें. रायट, पातक पनीश केलें. रायट, सो सेम लायक दॅट देवान आपल्याच्याच एकल्याच पुताक धाडलो आनी पुतान आमची पनिशमेंट तेणें घेतली. मेड होल बाय द ब्लोज ही रिसीव. होलनस, हिलींग म्हणजे कितें? सपोज एक गांव जाला आनी त्या गांव्यार आमी मेडिसीन घातलें, आमकां हिलींग मेवता. रायट, ते जाग्याक. बट होलनस इज मोर दॅन हिलींग. होलनस म्हणजे कितें? आमकां पेकोवणी आमचे स्पिरिच्युअल जिवितान.
आमच्या फिजिकल जिवितान, आमच्या काजारी जिवितान, विथ द रिलेशनशीप विथ आर चिल्ड्रन, इन आर फायनान्सीस. सो होलनेस म्हणजे कितें? इट्स अ पॅकेज, रायट? होलनेस म्हणजे सगळे वाटांनी, स्पिरिच्युअली, फिजिकली, मेंटली, इन ईच अँड एवरी फॅमिली वायज सगळे वदांतल्यान तेणे ती चापकां पळय हिंगा बरयला, वी आर हील्ड बाय द पनिशमेंट ही सफर्ड अँड मेड होल बाय द ब्लोज. जी चापकां ताजेर मारले, एक चाबूक आमचे नांव, आमचे हिलींग तिंगा उलयताले. All of us were like a sheep that were lost, each one of us going in his own way, but the Lord made punishment fall on him. The punishment all of us deserve. जी punishment म्हाका deserve आहली ती चोरी हांवें केल्ली, रायट, पातकाची. पूण ती कोणें घेतली? जेजून घेतली आपल्याचे कुडीन. थँक यू जीजस. 1 Peter chapter 2 verse 24 घेवचने पयले 23 तिंगा बरयला, जेन्ना ताका इन्सल्ट केल्लो, ही डीड नॉट आन्सर बॅक विथ इन्सल्ट वेन ही सफर्ड. तेणें धोमकी दिवंक ना, तूं नॉको, आय एम द क्रिएटर, आय एम द अल्फा द ओमेगा. हांव दाविदाच्या सिंहासनार सासनाच्या सासनाक राजवट चलयतलो. ट्रेट केले ना. पण जेन्ना आमकां कोण कितें म्हणटा, आमी गोरवान वचनाय. यू डोंट नो हू आय एम. Yes. You don't know whose hand is on me. Thank you, Jesus. So तेणे ट्रेट केले, आपल्याची पोत बी तिंगा दाखयली, but placed his hopes in God, the righteous judge. Christ himself carried our sins in his body to the cross. So आमचे पातक तेणे आपल्याच्या कुडीन घेतले, so that we might die to sin and live for righteousness. It is by his wounds that we are healed. आमकां कशी पेकोवणी मेवल्या सिस्टर मार्गरेट? तेच्या गायांतल्यान, रायट? By his wounds, by the blows he received, we are made whole. So तेच्या गायांनी आमकां ऑलरेडी पेकोवणी मेवली, रायट? बट इट डजंट मीन, सी हियर करेक्शन कोत्ता. सपोज एक घरान चोर येता आनी तुका दिसता तो चोर येता आनी चोरी कोत्ता, आनी तूं म्हणटा चोर येना, म्हाका चोर दिश्टी पडना, चोर नाच, आनी तूं निघता. तो चोर कितें कोत्तलो? सोदतलो, वयतलो, आनी तुका एक टायम हार्म कोत्तलो, रायट? यू नेवर नो द इंटेंशन ऑफ अ थीफ. थँक यू लॉर्ड जीसस. सो आमकां देवान सांगलां, जेन्ना तुका विजडम ना, विजडम माग, एंड ही विल गिव अस generously and graciously, right? James chapter 1 verse 3. So it is always, best thing to go to the doctor. Medicine ताजीच रोज ना, तेंकाय तेणे wisdom दिला. But in some cases जो medicine चलना, there is no hope. That was my situation. हांवें म्हजी testimony share केल्या, right? तूं completely dependent आसता उतराचेर. दोन्ही वतांतल्यान जेजूच हील कोत्ता, रायट? थँक यू लॉर्ड जीसस. थँक यू लॉर्ड. तूं ते सिम्पटम्साची उलयता, तूं देवाचें हिलींग डिक्लेअर कोत्ता, तूं ते लायज एक्सेप्ट कोन्ना. तूं म्हणटा जेजून म्हाका पेकोवणी दिली. सोयतान जितले पावटी तुका चिंतना दिता, हें तुजे फॅमिलीक जालां, हें तुकाय जातलें. ही एक लिनियेज तुजे फॅमिलीन फ्लो जाता, तेन्ना आमी तोंड ओपन करूंक जाता आनी म्हणूंक जाता. कित्याक डिवायन एक्सचेंजीन आमी फाल्यां शिकतलीं की जेजू आमचे पासत शिरापलेलो जालो आनी आमकां सुमूर्तीचे शिरापांतली तेणें आमकां सुटोयली, रायट? आनी अब्राहमाच्या बेसांनी बोल्ली. सो आतां आमी कोणाची डिसेंडंट, कोणाची लिनियेज? आमी अब्राहमाची डिसेंडंट, रायट? आमचे भितर कोणाचे DNA हा? बापाचे. आनी बापाचे DNA कित्याक म्हणटा? We'll go to that scripture. Wait, I'll read. Gospel of John chapter 1 हाते. Even 1 Peter 1:23 आमकां सांगता, पूण हिंगा न्हू डेप्थ आहा. Thank you, Jesus. Gospel of John, Gospel of John chapter 1. Thank you, Jesus. Okay. But those who embraced him and took hold of his name, he gave authority to become the children of God.
मुझे बायबल और TPT ओपन हा, बट यू ऑल कॅन ओपन एनी ट्रान्सलेशन. ही वॉज नॉट बॉर्न. हिंगा आमकां देवाचें उतर सांगता जेणें भावार्थ दवरला, बिलीव केला आनी जेजूक आपल्याचो सोमी आनी दोनी मानून घेतला. तांकां म्हणटा देवान आपल्याची भुरगीं जावपाक दिला. ओके, इतलें अंडरस्टँड जालें? Thank you, Lord Jesus. Some, however, did received him and believed in him. So he gave them the right to become God's children. They did not become children, God's children, by the natural means. That is, by being born as a children of human father. आता आम्ही सगळे natural way born झाले, right? By the father's sperms and mother's egg. Correct? पूण हिंगा म्हणटा स्पिरिच्युअली आमचो बर्थ जाला, आमी नवी रोचना, न्यू क्रिएशन म्हणटा. दे डीड नॉट बिकम गॉड्स चिल्ड्रन बाय नॅचरल मीन्स, दॅट इज बींग बाय बॉर्न एज अ चिल्ड्रन ऑफ ह्युमन फादर. गॉड हिमसेल्फ वॉज देयर फादर. सो आतां आमचो बाप कोण? बापाचे थँक्यू लॉजी. सो आमचे भितर कोणाचे DNA हा? बापाचे. आणि जितले पावटी आमी क्लेम करताय द ब्लड ऑफ जीसस ऑन आवर स्पिरीट, सोल अँड बॉडी, एंटीबॉडीज फ्रॉम द ब्लड ऑफ जीसस, आमी म्हणटाय एंटरिंग इन टू माय बॉडी अँड डिस्ट्रॉईंग एवरी योक ऑफ द सिकनेस, एवरी योक ऑफ द एनिमी, रायट? हिंगा आमकां वर्स 13 सांगता, गॉस्पल ऑफ जॉन चॅप्टर 1 वर्स 13, ही वॉज नॉट बॉर्न बाय जॉयनिंग ह्युमन पॅरंट्स ऑफ फ्रॉम नॅचरल मीन्स ओ बाय मेन्स डिझायर. आतां आमी जेजूक भावार्थ दवरताय, सो आमी कशी भुरगीं जाले? देवाची, रायट? 1 Peter 1:23 आमकां तेच सांगता, नाव वी आर बॉर्न ऑफ इनकरप्टेबल सीड. सो आमकां ती लिनिएज कंटिन्यू जाता. थँक्यू लॉर्ड जीसस. सो हिंगच्यान सगल्यांक अंडरस्टँड जालें आयचें जे कितें काल शिकलोली तेच आमी शिकलें, रायट? पोतून. थँक्यू लॉर्ड जीसस. सो फाल्यां आमी 7th ट्रूथ शिकया डिवायन एक्सचेंजीचे. सो आतां हें सारकें काल जावन रिकलें न्हू, तेजी जर्नी फ्रॉम दॅट गार्डन अंटील टू द क्रॉस. ताका इन्सल्ट केलो, तेजे बियर्ड पूल केले, तेजे तोकलेर मारले, कांट्याचो मुकूट ट्विस्ट करून घातलो, ते किड्याची सायजूय पळयला आमी. आनी ते हिडे न्हू, थँक्यू लॉर्ड जीसस, आमचे वेस्ट आसता जिंगा आमी पल्स चॅक करताय, रायट? इट वॉज नेल्ड दे. थँक्यू लॉर्ड जीसस. स्लो डेथ, slow painful death. Thank you Lord Jesus. सो सगळी आमची पेन कोणें एंड्युअर्ड केली, ताका लागून सांगता जेन्ना आमकां कितें हर्ट जाता, कट लागता, कितें लागता, फर्स्ट थिंग रिब्यूक द स्पिरीट ऑफ फियर, स्पिरीट ऑफ पेन एंड स्पिरीट ऑफ फियर ऑल्सो. कितें ते जेजून घेतले, रायट? ही पेड फॉर इट, रायट? ही पेड फॉर इट. थँक्यू जीसस. सो आयची शिकवण हिंगाच एंड करुया न्हू, फाल्यां वी कॅन कंटिन्यू. आनी थँक्यू लॉर्ड जीसस, आयज रिकॉर्डिंग केला सो आय कॅन शेअर. थँक्यू जीसस. बॅकग्रावंडान मातसो आवाज आसतलो. थँक्यू जीसस. कोणाक कितें शेअर करपाक जाय? आयज सगळ्यांक अंडरस्टँड जाला? थँक्यू जीसस. Yes, sister.